नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमी अशी खिणाक रावंड टेबल करतात जंय म्हाका दिसता जी न्यूज आसा आय थिंक द होल ऑफ गोवा इज टॉकिंग अबाउट इट, अबाउट द मर्डर केस. डेफिनेटली ताजेर उलयतले. त्याच बरोबर म्हाका दिसता सगळ्यांक धरून आमकां 4 जाणांक ज्या टेबलाचेर आसात लायटीच्या बिलाचोय शॉक बसपाचो आसा ताजेरूय आमी उलयतले. आनी इतर कितलेशेच विशय आसात जे सुपचेत ना केन्ना ह्या निश्कर्शाचेर आमी हळूहळू पावपाक लागल्यात. सो रावंड टेबल तितले दीस चालू उरतले. कितें म्हणटा किशोर? सो किशोर, पांडुरंग, सुयश, जोयल, ऑल 4 एडिटर्स ऑफ आवर्स आर हियर. आनी हांव जोयल सुरवात तुजे कडच्यान करता. स्टार्ट विथ द मर्डर थिंग बिकॉज आय थिंक दॅट इज एट द टॉप ऑफ एवरीबडीज मायंड. वॉट इज मोर डिस्टर्बिंग फॉर यू, द मॅनर इन वीच द क्रायम टूक प्लेस ऑर द मोटीव बिहायंड इट? The motive, Pramod, is still not clear. चालूच आसा. But initial reports when we see that a murder of this type happens in Goa especially, आता भायल्यान खुबशे जाल्ले आसा की मर्डर करून वेगळे वेगळीची मर्डर जाता. पण इन गोवा दिस इज समथींग वीच इज स्पायन चिलिंग. इतली तुका हें दिसता की अशी आयकून 4 वर्साच्या भुरग्याक असो तरेन मारलो म्हणून आनीक बॅगान घालून असो हें करून वयलो म्हणून it is very very disturbing for a Goan to hear this thing. And आता पळयल्यार तूं in recent times we have seen this kind of murders happening, brutal murders, means like एक मनीसपणानी म्हणून तेका उरोंक नाशें उठसूट crimes जाता. Can the state do anything about it? We cannot. Like for example this particular murder, you can't blame the system, you can't blame anybody. A tourist comes in, stays in a place, and within the confines of a room commits this heinous crime. And the good part is she was tracked. That policeani ek bharpur काम बरें केलें, coordinationूय बरें जालें, and she was trapped in the nick of time. Just as she was crossing the border तितून जाल्लें because आनीक तर मातसो डिले जाल्लो जाल्यार मागीर तेन्ना ते हाती भायर पावपाचें आनी आमकां तें मेळचें नाशिल्लें. बट the fact of the matter is हितून भितर कितलेशे क्वेश्चनां तरी उरल्या की whether the police are going to take this to this next level and whether they can collect enough evidence to put a strong case in place. चार्जशीट करतना एक केस इतली स्ट्रॉंग जातली काय तेजेर एक क्वेश्चन आसा. पूण फॉर नाव आय मीन इट इज व्हेरी व्हेरी शॉकिंग एंड एक चुरचुरे अशें दिसता की एकदा 4 वर्साच्या भुरग्याक कितें द मॅनर इन वीच द क्रायम वॉज कमिटेड काय द मोटीव दॅट इज कमिंग फॉरवर्ड नाव, वॉट इज मोर शॉकिंग? दोनूय गोश्टी शॉकिंग आसा. म्हणजे मेन म्हटल्यार तेणी भुरग्याक आपल्या जे मारला. सो म्हाका अशें सगळें हेजे चवकशी उपरांत तेजे जे आतां पर्यंतचो जो रिपोर्ट ह्याच पळयलो, कोर्टाची केस पळयली, तिचो स्ट्रगल जर पळयलो आनी तिचे जे सक्सेस पळयलो जाल्यार अशें म्हाका दिसता की ती त्या भुरग्याक खूब म्हणजे लागीं आशिल्ली आनी म्हणजे इतकी तिची माया आशिल्ली की तिका दिसतालें की आतां हो भुरगो तेज्या कडेन वयतलो. आनी घोवा कडेन ते डिस्प्यूट जे आशिल्ले ते सामके टोकाचे आशिल्ले. म्हणजे बंगळुरू कोर्टाची ऑर्डर आसली जी फाटली फावटीची, तितून तिणें म्हटलेलें आपल्या हितून की इकॉनॉमीक फायनान्शियली आनी मानसीक सगळे तरेचो छळ आपलो मनीस करता आनी शारिरीक सुद्दां छळ. सो हाच्या कडेन हेका आपल्या हितून येवपाकच दिवचो न्ही अशा प्रकारची ती कोर्टान हें आसा. आनी कोर्टान ऑर्डर दिल्ली की ताका दूर दवरपाक, पयस रावपा खातीर. सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता आनी तशें जयलान म्हटलें की सिस्टम किंवा पुलीस कोण ह्या गजालीक काय करूं शकना. ही आमी सोसायटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी. आनी ह्यो ज्यो कांय गजाली घडपाक लागल्यात म्हणजे उच्चभ्रू समाजा मदीं ज्यो गोश्टी भायर येवपाक लागल्यात, म्हणजे फाटल्या दिसांनी एके आवयन आपल्या भुरग्याक एक करून उडी मारिल्ली न्हय अशें आमी खबर आसा. कितलेशेच बापूय चलयांचेर आगळीक करता अशें कशें फुडें येता. टिचर्स चड भुरग्यांक हात घालता अशें कशें भायर येता. ह्यो म्हाका दिसता ही सोसायटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी एक खंय तरी गणीत चुकपाक लागलां आमचें सगळें. प्रतिश्ठा, पयसो हाच्या फाटल्यान वयतना म्हणजे ही जी आसा सूचना सेठ, हे एक ते हार्वर्ड हितून शिकून येयल्ले भुरगे ते थंयसरल्यान आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या फिल्डान तेजी जे आसा स्टार्टअप कंपनी आसा. सो हे वन ऑफ द म्हणजे आनी ताचो घोव जो आसा तोय भायर कामां आसता, जकार्तान खंय तरी कामां आसता. सो हें सगळें पळयलें जाल्यार की पयसो आनी प्रतिश्ठेच्या फाटल्यान हे लोक धांवतात आनी तातूंतल्यान ह्यो गजाली घडटात अशें म्हाका दिसपाक लागलां. कालचे जे तेणी भुरग्याक आपल्या मारपाचो जो प्रयत्न जाला तो कितें ठरोवन कोणाचो मर्डर केला किंवा आपलो कोणाचो रायवलरी आसा अशें कांय न्ही. हो खंय तरी म्हाका दिसता दोगांच्या डिस्प्युटांतलो बळी हो गेला. दोन जो घरांतलो जो तणाव आसा, घरगुती हिंसेचो जो भाग आसा, ह्या घरगुती तणावाचो हो बळी गेला भुरगो
अशें म्हाका दिसता हेतून. आनी एक सिस्टम आमी काय करूं शकना, सोसायटीनूच आमकां हेचेर सगळ्या गजालीचेर विचार करचो पडटलो. व्हेरी क्रुशल म्हणजे समाजाचें गणित चुकपाक लागला जो पांडुरंगान मुद्दो काडलो तो. मर्डर ते बायलेची जर हिस्ट्री पळयत मातसो वेरी करता आतां पांडुरंग जे उलयला त्या गजालीचेर. कारण आवय जेन्ना भुरग्याचो अशे पद्दतीन खून करता त्या आवयचेर समजा अशी मनस्थिती आयल्या की इतलो समजा तिका तो भुरगो जाय की ती ताका मारता अशें जर आसा, अशे वेळार जनरली आवय आत्महत्या करता, भुरग्याक मारता आनी आपुणूय मरता, अश्यो केसी आसात. पूण फक्त भुरग्या मारून जेन्ना आवय जगता तिजी जर हिस्ट्री पळयत म्हणजे आतां मेरेन जें इन्वेस्टिगेशन जालां तिने जो स्टार्टअप सुरू केला त्या स्टार्टअपाचें ऑफिसूच मेळना. स्टार्टअप ती फाटली कितलेशीच दिसा घरां बदलीत आसा आपली. म्हणजे वेदर शी वॉज मेंटली स्टेबल. कोर्टान जें इंजंक्शन दिलें भुरग्याक, एकदां कोर्टान सुद्दां आतां नव्या IPC CRPC ड्राफ्ट करतना गजाली लक्षांत घेवपाच्यो ह्यो. कोर्टा खातीर जेन्ना गायडलायन कोर्ट जेन्ना डिवोर्स डिस्पोज करता डिसायड करता देर इज ऑलवेज लिनियन्सी टुवर्ड्स मदर. कारण आवय ही जन्मदाती आसता म्हणजे भुरग्याची कस्टडी खंय उरची हें मेंटेनन्सान हें आनी बापायन मेंटेनन्साचो खर्च दिवप, भुरगें आवय कडेन रावप कारण ती जन्मदाती असो कन्सेप्ट कोर्ट धरून वता. पूण ह्या बाबतींत तें इंजंक्शन आवयचो एटिट्यूड जर पळय कितलोय तुजो इगो इश्यू आसूं घोवा कडेन आपूण जिती रावन भुरग्या मारप म्हणजे तें इंजंक्शन पयलीं सद्या प्रॉपर आशिल्लें काय कितें कोर्टाचें, काय तो बापूय सारको आशिल्लो, बापाय कडेन उरिल्लो जाल्यार तो भुरगो जितो आसपाचो. सो ह्यो गजाली ह्या गजालींनी वचूं जाय. कारण कोर्ट डिसायड करतना फक्त आवय हीच भुरग्याक राखूं शकता, बापाय कडेन अनसेफ ह्या गजालीचेर प्रश्नचिन्न करपी गजाली ह्यो. दुसरी गजाल तिजे स्टार्टअपाचें जर पळयत आतां सरकारचें कितें 75,000 आमी 4,000चे 70,000 स्टार्टअप केले, 80,000 केले. हे कसले स्टार्टअप ज्यांची ऑफिसां ना, कांय ना, जिचें ऑफिस ना, ती खंय कसलो वेव्हार करता कोणाक खबर ना. आनी शी इज एमॉंग्स्ट द बेस्ट 100 स्टार्टअप्स. म्हणजे कसले स्टार्टअप तुमी तयार केले आनी कसले लोक तुमी तयार केले. थर्ड थिंग, शी इज चुजींग गोवा एज अ डेस्टिनेशन फॉर मर्डर. ती चेन्नय वचना, ती कंजेस्टेड सिटी बॉम्बेक वचना, मेट्रो सिटीक वचना, टुरिजम सिटी केरळाक वचना, ती बेंगलोराकूय ताका मानना, ती गोंयां येता. म्हणजे गोंयाक येवन क्रायम करपाक हातून बरो. गोंयांत क्रायम केल्ल्याचो किंवा हें करपाचो मनीस सुटपाक शकता. हांगा क्रायम जायत आसतात, आपली एक खपतली आनी ती गोंयची मोस्ट क्रायम झोन जो आसा वागातूर कांदोळे थंय येता. थंय येता ती क्रायम करता. म्हणजे गोंयची जी इमेज भायर करून दवरल्या इट्स अ क्रायम सिटी, क्रायम फॅसिलिटेटींग सिटी, क्रायम फॅसिलिटेटींग टुरिजम. हें हांगचे वायसीस हांगा पोचूंक शकता, हांगा खपूंक शकता अशें मानसिकतेंतल्यान ती जर आयल्या आसत. दीस इज द वर्स्ट. म्हणजे गोंयच्या टुरिजमा खातीर ही सगळ्यांत वायट गजाल. सगळ्यांत वायट गजाल. किशोर, तो जो प्रश्न आहा की एक ह्या केसी विशीं कितें दिसता आनी दुसरें समाजाचें गणित बरेंच चुकपाक लागलां काय कितें? प्रमोद, ही केस अत्यंत दुर्दैवी अशा पद्धतीची केस ही. अर्थात दुर्दैवी हीच केस न्हू, कितकेशेच केसी सध्या घडत आसात गोंयांत, गोंया भायरूय घडटात. ही केस ज्या पद्दतीन गेले 2 दीस ह्या केसीच्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन मेळटा ते जर आमी पळयत जाल्यार 2 तरेन हेचो विचार करचो पडटलो. एक क्रायम पार्ट ऑफ दॅट केस आनी दुसरो सोशल पार्ट ऑफ दॅट केस. म्हणजे आतांच जशें सुयेशान म्हटलें की बाबा ती हांगा येवन क्रायम करता, ती खरीच हांगा क्रायम करपाच्या हेतून येयल्ली काय हांगा येयल्ली आनी मागीर कितें तरी जालें तिचें मानसीक हें कन्फ्युजन जालें मागीर तेणी क्रायम केलो, हो एक वेगळो विशय. पूण सामाजीक गणीत बदलत आसा. ती जर हिस्ट्री तेची पळयची, 2010 तिचें लग्न जाल्लें, 2019 तिका भुरगें जालें. 9 वर्सां उपरांत, लग्न जाल्या उपरांत 9 वर्सां. आतां तेचें कारणां कितें आसूं शकता जर तूं पळयशीत जाल्यार ज्या पद्दतीन तिचो प्रोफेशनल प्रवास आसा तेतून खंय तरी आपूण पयलीं स्टेबल जावपाक जाय, मागीर भुरग्याक वचया, अशी एक आयज जी जनरल परसेप्शन प्रत्येक कपलाच्या बाबतींत आसता तेच तेंच्याय बाबतींत घडलां जायत. मागीर 2019 भुरगें जाल्या उपरांत 2020 तेंचें टसल जाता आनी दोगूय जाणां तीं घटस्फोटाक एप्लिकेशन करतात आनी मागीर ह्यो सगळ्यो गजाली घडटात. ते आयज प्रमोद विशय असो जाला की ह्या
कॉम्पिटिटीव लायफस्टायलीच्या हेतून मनीस जो व्हांवत चालला पळय तो इतलो व्हांवता की मनशाक कळना की आपूण कितें करता आनी आपूण कितें करपाक जाय. हे आतां एकी कडेन आमी हाय प्रोफायल क्रायमाचेर उलयता, परत दुसरी बातमी आयज आसा झारखंडाच्या 3 कामगारांक आयज धरल्या जेंच्यांनी अल्पवयीन भुरग्यांचेर रेप केले, म्हणजे तेंचे सेक्शुअल हॅरेसमेंट केला. कितें चल्लां हे? ऑफकोर्स ह्या गजालींचेर पुलीस किंवा खंयचीच यंत्रणा ह्या गजालीचेर कंट्रोल करूं शकना, पूण असो समाज वागता आनी अश्यो ज्यो ह्यो गजाली घडटात त्यो कश्यो आमी कंट्रोल करतले त्याच्या संदर्भातले विचार किंवा त्याच्या संदर्भातलो प्रोसेस सुरू जावचो पडटलो. आमकां समाजाच्या मानसिकतेचें शुद्धीकरण करचें पडटलें. समाजाच्या मानसिकतेचें जो पर्यंत शुद्धीकरण जायना तो पर्यंत हे क्रायम आनी ह्यो गजाली बंद जावचे ना. आनी म्हाका दिसता सिरियसली समाजान ह्या विशयाचेर चर्चा जावपाची गरज आसा. ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करपाक जाय. ह्यो आतां जाल्यो सिरियस क्रायम. म्हाका अजूनय उगडास आसा, मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना त्यांनी कावन्सिलर म्हणून नेमलेले प्रत्येक शाळेन, आनी त्या कावन्सिलिंगान भयानक गोष्टी मुखार आयल्ल्यो. त्यो गोष्टी कित्याक लिपोवन उरल्यो? त्या गोष्टीचेर चर्चा कित्याक जायना? इतले भयानक की त्या टायमार मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की आपूण ह्यो कांय गजाली सांगपाकूय शकना, इतल्यो भयानक गजाली चल्ल्या भुरग्यांच्या बाबतींत म्हणून. ह्यो अश्योच गजाली चालू आहात. केन्ना तरी क्रायम घडटा तेन्ना आमी तेचेर चर्चा करता. कितें त्यो? पेरंट जेन्ना एखादो मनीस जेन्ना सोरो पिवन घरान येता तेन्ना कितें अवस्था त्या कुटुंबाची जाता? तो मार आपल्या भुरग्यांच्या फुड्यान जेन्ना आवयक मारता, आवयच्या फुड्यान जेन्ना भुरग्याक मारता, कितें परिस्थिती? ड्रग्साच्या विळख्यान सांपडलेल्या भुरग्यांची फॅमिलीची कितें परिस्थिती? हाचेर आमी केन्ना विचार केला? आमी विचार हेचेर करीत ना. आमी फक्त एक आभासी चित्र तयार केला. सगळें वेवस्थीत चल्लां, हे जग सगळें सुखी आसा आनी आमी वेवस्थीत चलता. आमी जो मेरेन फॅक्ट सत्याचेर उलोवचे ना, चर्चा करचे ना, तो पर्यंत हे विचार येस. दोन गजाली हातूंत अजून आसात. आज तर तूं मिडियाक पळोवशी, 2 हेडलायनी चलतात. तूं प्रिंट किंवा नॅशनलाक पळय. एक लक्षद्वीप आनी हाजी मालदिवसाची, दुसरी गोंयची. आतां प्रोफायल टुरिजमांचो दोगांचो सेम. मालदीव, लक्षद्वीप, गोंय. प्रोफायल कितें टुरिजम? बीच टुरिजम. जेन्ना मालदिवाचो इश्यू जाता वर्सीस लक्षद्वीप, 2 दिसां भितर ओडिशा टुरिजमाच्यो टीव्हीचेर एडी फ्लॅश जातात. कम टू अस, वी हॅव द क्लिनेस्ट बिचीस. गोंयची येना. कित्याक? कर्मदळिद्रांनो, तुमी तुमची बीच वाटलान उडयले. तुमचे कडेन लक्षद्वीपा कडेन आनी मालदिवा कडेन आसा तेंच आसा. तूं लक्षद्वीपा वच, मालदिवाक तुका माड दिसतात. लक्षद्वीपा तुका माड दिसतात, तुका वडयो दिसतात, तुका बीच दिसता, तुका तेंच दिसता, तुका आयलंड दिसता. हांगा आयलंड आसा, फूल बीच कोस्टलायन आसा, तुमी ती बुरशी करून उडयल्या. पूण ओडिशा सारकेलो तें टुरिजम कॅश ओवर करता. तुमी कित्याक करूं शकना? कारण तुमी तुमचे कडेन तेंच आसा तरी तुमी तें म्हणजे कॉन्ट्रास्ट दिसता तुका. गोंय आज हेडलायनीक एका तेंच टुरिजमाची प्लेस एका नेगेटिव्ह गजालीक लागून हेडलायनीक आनी दुसरी लोकेशन फॉर पॉझिटिव्ह. बाकी दिस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग की बाकीचे 2 प्लेसीस जेन्ना आपले मार्केट शहरा खातीर झगडटात तेन्ना आमची गोंया विशीं इतली नेगेटिव्ह बातमी येता. दुसरो विशय जॉयल आसा तो म्हळ्यार लायटीचो. म्हाका दिसता एक क्रायमाचो विशय जालो. दुसरो जो शॉक आमकां बसपाचो आसा तो 2 दिसांची आमी JERCची हियरींग आयकली. ही हियरींग आयकतकीर वॉट आर युअर फर्स्ट इम्प्रेशन्स? Finally, government will go ahead. Eventually, they will go ahead with this hike. That is another issue. But इतून भितर प्रमोद कितें आसा, every year we have this kind of tariff hike. To an extent of 9%, 10%. एक पाटी 2018 11% जाल्लें. विश्वजितान मागीर तेन्ना प्रोटेस्ट केल्लो आनी told the government is too steep a hike. Please, roll it back. Election time, just before, on the eve of the election, there was another hearing like this. There was another hike. Government held it back and said that we will support it through a budgetary provision. So these are routine kind of exercises which they are holding, hearings and all. Hike chalus asta. What is very interesting is he hike तुम्ही करताच. Okay, forcing the common man to pay a slightly higher bill. But what are the takeaways for the common man? Are you giving good quality power, uninterrupted power? आता uninterrupted power आम्ही म्हणूच लागले कितली वर्सां जाली ईश्वर.
we have been almost decades and decades we are telling them okay आमी बरो पावर दितले आनी पावर ब्रेकडावन आसना आयज मेरेन ते पयलीं आशिल्ले तशेंच आसा एवरी टायम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टेल्स अस दॅट आमी ट्रान्सफॉर्मर बरे घातल्या आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केला आमी अशें केला तशें केला म्हण बट वेर इज द आउटपुट म्हणटा जो टॅरिफ वाडटा तो खंय वता खंय वता एन ओके फायन यू आर ट्रायंग टू कवर अप द डेफिसीट तुजे तेजे लॉस पडटा तें तूं यू आर गोइंग टू सस्टेन इट बट एटलीस्ट देर शूड बी सम टेक अवे फॉर द कॉमन सिटीजन तूं आतां कितें तो काल आसा तेच आज मेळटलें पण तूं एक्स्ट्रा फारीक कर कितें म्हणटा तूं हाका लॉजीक ना बिकॉज टुमोरो इफ यू आर चार्जिंग समथींग एक्स्ट्रा ही हॅज टू गेट समथींग करेक्ट हय पांढरे 2 दिसाची हियरींग आयकतकीर वॉट इज युअर इम्प्रेशन तर कितें आहा तूं जर पावर डिपार्टमेंटाचे सपोर्ट तांकां सपोर्ट केलो जाल्यार लोक आमकां गाळी घालतले विशय आतां तसो वेगळो आहा दर खेपे दर वर्सा जे तरेन पावर डिपार्टमेंट क्रोड्स ऑफ रुपीज स्पेंड करून पावर परचेस करता कारण आमच्या कडेन प्रोडक्शन ना हांवें लास्ट टायमार तुज्या डेबेटीन सांगलेली ही गजाल की आमच्या कडेन प्रोडक्शन ना पावरचें गोंयांत जायना जे स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कांय ना सो आमकां छत्तीसगड आनी खंयच्यान हाडचें पडटा ती पावर सो परचेस करतलो जाल्यार वर्साक शेकड्यांनी कोटींचो खर्च येता आनी तो खर्च जर भरून काडटलो जाल्यार ते डिपार्टमेंटाक ते खर्चच पडटा गजाली ताका आनीक उपाय ना म्हाज्या हेज्या प्रमाण तरी आनी बाकीच्या राज्यां परस गोंयांत मातशी पावर 1-2-3 राज्यां परस जर कंपेर केली जाल्यार गोंयांत मातशी पावर सवय आसा आतां गोंयांतल्या लोकांक जसो हेणी सांगलो जयलान की विनाखंडीत पावर कशी मेळटली जी पावर कट्स कमी जातले किंवा बिल कमी येतले ह्यो गोश्टी कशें जातल्यो जाल्यार हेका मागीर तमिळनाडू सारको प्रोजेक्ट जाका आमचे कांय लोक विरोध करतात म्हाका सांग तो जो मेरेन येयना काल सुदिनाचो स्टेटमेंट आसा 2030 मेरेन आमची गोंयची जी पावर लागतली ती 100,000 मेगावॉट टच जातली सो तेन्ना तूं खंयचें हाडटलो पावर जर आमच्या कडेन लायन्सच ना जाल्यार सो ह्यो कांय गजाली आसात त्यो जर जाग्यार पडत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की पावरची जी टॅरीफ आसा जो दर जो वाडटा पळय परतो तोय कंट्रोलान येवं शकता भविश्यान आतां कशें आसा आमच्या कडेन पावर हाडपाची लायनूच ना जितकी म्हणजे एडिशनल जाय ती सो आमकां कशें मॅनेज करचें पडटा कोणा कडल्यान घेवन मॅनेज करचें पडटा आनी ताका ओपन मार्केटान तेजेर खूब खर्च येता ही गजाल खरी आसा सो म्हाका दिसता की सगळ्यांत पयलीं गोंयांक पावर चड कशी मेळटली खंयच्यान मेळटली तेजेर काम करचें तूं म्हणटा पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालया आनी तेच्या उपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार पडना अनइंटरप्टेड कांय जावचें ना हो जो प्रश्न काडिल्लो सुयेश की एडिशनल पयशे घेतात सामान्य मनशा खातीर हो प्रश्न की आमचे कडच्यान तुमी एडिशनल पयशे घेतात पूण आमकां तुमी एडिशनल कितें दितात आनी आमचो पयसो खंय वता हाजें उत्तर तूं विचारता लोकांचे नजरेन हांव कांय गजाली सांगता म्हणजे पावर सादारण परचेज म्हणजे सरकाराचो आर्ग्युमेंट जेन्ना पावर परचेजी खातीर सरकार वता सरकाराचो क्लियर आर्ग्युमेंट की आमकां सादारण 360 कोटीचें डेफिसीट येता तें भरून काडपा खातीर आमकां ही पावर टॅरीफ रायज जाय आतां पावर परचेस सादारण सरकाराची जाता 2,200 कोटी म्हऱ्यान ती थंयच आहा इतलीं वर्सां जालीं ताका सरकाराक येता कितले सादारण 1,800-1,500 कोटी येतात 300-350 कोटीचे डेफिसीट बिलांतल्यान येता 350 कोटीचे सुमार डेफिसीट आतां सरकार कितें करता तूं पावर लिकेजीस म्हणून जो प्रकार आहा किंवा थेफ्ट ऑफ पावर म्हणून जो हो प्रकार 1998तल्यान आमी पळयता अजून ताजो मंत्री फुडें जावन एक मंत्री जावन तो सरकारां येवन इतलीं वर्सां सरकाराक या पूण ती जी प्रथा आशिल्ली चोरपाची ती अजून कुंकळे सारकेल्या कुंडय सारकेल्या सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी पावर गजलर चालूच आसात वर्क मेल्टींग स्टेप्स दुसरें तुमी बिलिंगा खातीर जे तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर खर्च म्हणलो 18% ऑफ पावर थेफ्ट तुमचो 18% ऑफ युअर 1,800 हाव मच इट इज ऑलमोस्ट 350 crores बंद करा मरती यू हॅव 350 crores 18% पावर गळची तुमची ती आशिल्ली तितली आहा 35% वेल्यान 18% आयली ती कशी आयली APDRP प्रोग्रामान आयली APDRP हो कुमार मंगलमाचो प्रोग्राम 2002 तो तुमच्यांनी अजून सादारण आतां सुदीन आयिल्ल्याक ह्या सरकारान मातसो APDRP अंडरग्रावंड पावर केबलिंग जें आसा APDRP अंडर आनी ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन ही आतां थोडी चालीक लागल्यात नाल्यार फाटल्या 20 वर्सांक फक्त 20 ते 22% चालीक लागलो APDRP क्रुशियल कित्याक दर पावसाक तुमचें सादारण 150-200 कोटीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर मोडटा वादळांनी खांबे लायटी तुगेले कंडक्टर ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशनां ताजेर तुमी घालतात तो सरळ तुमी आतां काडटा JERCतल्यान कंज्युमराचेर मारतात
तुमच्यांनी पावर लिकेज कमी करूंक जायना, तुमच्यांनी अंडरग्रावंड केबलिंग करूंक जायना, वीच सेव्स युअर 300 + 150 ऑलमोस्ट 450 crores पर इयर, ते तुमी करूंक सोदनात. सो अश्यो खुबश्यो गजाली आसात. म्हणजे तुमी जर करतले आसत हें करूं येता. पूण तुमकां तिसरें मिटरींग इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कांयच फरक ना. बसतात आतां तरी थोड्यांक डिजिटल ती हें हातान दिल्लें ताका लागून वतात थोडे मिटर करपाक. इलेक्ट्रिसिटी मिटरींग म्हणपाक आसा पळय 70 to 80% मिटर घरा कडेन बसून मिटरां बिलां धाडटा आसतले. कोण म्हणटा आमकां एक्सेस मेळना, कोण म्हणटा गेटी बंद आसता, कोण म्हणटा वयर आसा हात पावना आनी मिटर रिडर वचना. एक ठरयल्लें खंयचे तरी डिजीट आसता दर म्हयन्या मारीत रावतात. अरे घरांची पळय एका वटेन तुमचे पंचायती म्हणटा अनऑथोरायज घरां विस्तारत आसात आनी तुमची बिलां थंयच 1800 कोटीच. कितलीं वर्सां जालीं 1800 कोटी? व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. दॅट पॉइंट इंटरेस्टिंग पंचायत that means there is no unauthorized housing in Goa. लायट घेना There is no expansion of houses. सो ह्या मुद्द्याचेर किशोर हें आयकतकीर 2 दिसांची चर्चा तुवें खूब वॅलीड प्रश्न काडले. युअर इम्प्रेशन कितें? हें आमच्या जशें जॉयलान बरें सांगलें तें तुमी कितली चर्चा करा तुमच्या हड्ड्यार येतलीच म्हणून. पूण ही हड्ड्यार येतना एटलिस्ट मातशें एक समाधान आसपा जाय की बाबा आपूण जो पयसो एक्स्ट्रा पे करतलो ताजें कितें तरी चीज जातलें म्हणून. तुका दिसता? म्हाका दिसता सुयशान वेवस्थीत पद्दतीन हो विशय सांगलो. म्हणजे कितें कारणां ती. म्हणजे आमी एकी कडेन बिलां वाडयतात. ऑफकोर्स पांडुरंगान सांगलां तशें गोंयांत काय वीज प्रोडक्शन जायना, आमकां भायरसूनच वीज खरेदी करपाक जाय आनी वीज ही गरजेची आसा, ती सगळ्यांक लागता आनी त्या खातीर आमकां ती वीज घेवचीच पडटली. आनी फाल्यां सरकारान वाडयली सुद्दां जाल्यार आमी कांय करूं शकना. हांव सांगता की आमचो जो विजेचो दर आसा आनी शेजारचो म्हणजे तांकां लोड शेडींग आसून सुद्दां शेजारच्या महाराष्ट्र राज्यान जे विजेचे दर आसात पळय ते आमच्या पेक्षा डबलीन. तांकां लोड शेडींग आसा वयल्यान. आमचो अनइंटरप्टेड पावर आमकां जरी अजून काय थोड्या विलेजींनी हो प्रॉब्लेम जाला. पूण आतां पणजे सारक्या शहरान काय थोडे दीस आसता इंटरप्शन. हय हय. सो मेन बेजिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही वन टायम इन्वेस्टमेंट करून हो जर सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तुम्ही अपग्रेड केलो, तिने सांगले तशें मिटरींग आता टेक्नॉलॉजी इतली वाडल्या. म्हणजे तुका सांगता प्रमोद, तू जर अशी वेवस्था करशीत मिटर जो दिसता आनी तुका कळटा म्हणजे बील बाबा वचत आसा फुडें, म्हाका ह्या फावटी 1,500 म्हाका रेजिस्टर करपाक जाय, असली टेक्नॉलॉजी हाडा बरें. पूण हें कांय धाडचें ना. कित्याक ती वीज खरेदी करपाचो जो वेव्हार आसा पळय, तेणी सांगले तशें 2,000 कोटी ते तितलो 1-2% जर कुशीक काडशीत, बेश्टेच ते पावर डिपार्टमेंट म्हाका जाय म्हणून धडपडटात. कित्याक उजवाड घालपाक म्हणून जाणा तूं ते चित्तात काळोख केन्ना पडटा काय म्हणून. काळोख पडलो काय उजवाड घालपाक पयशे लागतात. सो हे सगळे प्रामाणीक इच्छा जर आसत न्हू प्रमोद, जाल्यार हे सगळे बिलां दिवपाक लोकांक कांयच तक्रार ना. पूण लोकांक खबर आहा हे हांगा वाडयतात आनी चोरतात म्हणून तुका म्हणटा लोक काचावीस जातात. हांव इतल्याचेर थांबता, आमचो वेळ सोंपला. पूण म्हाका दिसता एक गजाल, आमी 2 गणितां उलयले, एक समाजाचें गणीत आनी एक दुसरें पावराचें गणीत. सो दोनूय गणित आमची कशी चुकतात ती म्हाका दिसता आयच्या रावंड टेबला वयल्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें. पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा ती जी बरी आयली चर्चे भितर, एक वटेच्यान लक्षद्वीप काय आनी कोण ट्युरिजमाच्या बाबतींत अशी चर्चा चलता तेन्ना एका रॉंग कारणा खातीर आमच्या राज्याचें नांव येता, ही खूब चिंतेची गजाल. आनी दुसरे वटेच्यान प्रशासकीय कंट्रोलांतल्यान जर लोकांचेर एडिशनल बर्डन घालनासतना कांय गजाली करपा जातात जाल्यार त्यो करच्यो पडटल्यो. नाजाल्यार द इजियस्ट थिंग इज टू बर्डन द कॉमन मॅन. एंड आर वी हियर टू टेक द इजियस्ट रूट. हांव इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग, किशोर, जॉयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.